कितें डिसिजन घेतला तुमी आतां? डिसिजन आमी इतलेंच घेतलेलें आसा जी IPP म्हणटा आमकां कशे भशेन आनी आमची कोमुनिदाद म्हणटा कशे भशेन आमी प्रोजेक्ट हो चालू करतले कोणूच ऑब्जेक्शन्स करूंक शकना म्हणून हो एक अवेरनेस प्रोग्राम आसा की लोकांक जागृत करपाक लागून की आमकां कॉन्क्रीट जंगल नाका म्हणून आनी समज तर आमकां डेवलपमेंट जाय आनी आमच्या सरकाराक डेवलपमेंट जाय आनी पयशांची गरज आसा जाल्यार जशें आमी एक अमूल कंपनी आसा ती एक युनायटेड आसा अमूल म्हणल्यार आनंद मिल्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड सो ती कंपनी अमूल युनियन लिमिटेड आसा पळय ती कंपनी समज चलोवंक शकता जाल्यार आमी हांगासर थिवी कोऑपरेटीव सोसायटी घालून एक डेरी कित्याक चालू करूंक शकना एक पोल्ट्री कित्याक चालू करूंक शकना एक फार्मींग सेक्टर कित्याक चालू करूंक शकना जी ऑलरेडी मेन्शन केल्ली आसा एज पर पोर्चुगीज की थिंगासर तो गांव दोंगर जो आसा पळय इट इज कॅप्ट फॉर ग्रेझींग आनी एग्रीकल्चर पर्पज म्हणून सो तोच आमी युटिलायज करूंक शकता आनी समज तर तो तर करूंक शकना जाल्यार इवन आमी सोलर पॅनल्स घालून थिंगासर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंक शकता आनी ती गव्हर्मेंटाक आनी आमच्या थिवीच्या लोकांक दिवंक शकता आतां हे करपाक तुमी प्रोटेस्ट बी कितें करतले? हो आमी प्रोटेस्ट करतले आनी हो प्रोटेस्ट असो आसतलो की आमी बंद करपाकूच आसतले युनिवर्सिटी हांगासर आमकां नाका लोकांक हाजो स्टँड म्हणटा पळय तो सदांच आसतलो की वी हॅव टू ओपोज म्हाका आतां कोमुनिदादीन ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी तुमकां म्हाका नागडो करून दवरले ऑन 31st ऑफ ऑक्टोबर बिफोर 31st ऑफ ऑक्टोबर म्हणजे 31स्टाचेर आमकां आतां पळोवचें पडटलें कितें पळय तें म्हणल्यार ते सारके ओवर एग्रेसीव जाल्ले आसा की तांकां कशे भशेन प्रोजेक्ट चालू करूंकूच जाय सो ओपोजिशन आसा तेंचे कडल्यान तेंचो पूण गांवकार सगळे जाण अगेन्स्ट आसा प्रोजेक्टा खातीर. And when I heard about this project, when Adigar told about this project, I was very upset and very sad that our beautiful village council would be, the hills would be cut down and so many things, the eco-sensitive zone will be totally destroyed. So I got along with Robert Palacio and contacted Godfrey. I still put an objection in the panchayat. Then I put in my single objection and contacted Advocate Carlos, who is going to help us in this, who is going to handle our legal matters. We just have to preserve our village from all the ecosystem getting disturbed. We cannot have a demographic shift taking place. A demographic shift will destroy our village. So I appeal to all our people from TV, please take care of our village and do not allow this university which is coming up in the name of educational tourism. The water will not be sufficient for our village. Electricity will not be sufficient for our village. I have two people who are strongly, two ladies, two Mahilas who has helped me in this. Go around to display the banner and to take signatures even at 11:15 in the night. That is Melissa and Angelina Ferrao. मॅम आयज तुमी मिटींग घेतली तुमी डिसिजन कितें घेतिल्लो आसा? The decision is that we are going to oppose. We are not going to let this university come over there, not on a 2 lakh square meter land. Even though Jocelyn told me, the treasurer of the Comunidad and the president of the Comunidad, Michael, both are from Cancer, knowingly that they have gone ahead with this. 2 months ago, when I was going down from Mundo, I saw 3 big cars parked in front of Michael's car, just parked as our car reached over there, and the 4th car was Jocelyn's car, who is the treasurer of the Comunidad. And from those cars walked out big Maharashtrians with the white pajama pants and a topi. I really didn't know that this was going on in our village. They are challenging, and he has told me, I challenge you, this is going to come up. But God is watching. आणि तो असो प्रोजेक्ट आहे की पंचायतीक कसलोच रायट ना तिका सगळें सरकार करून दितलो अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर आयज सरकारान तांकां 5 कोटी म्हणजे कोमुनिदादीक 5 कोटी दिल्या उपरांत तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लो आहा आनी सरकारान स्वता हांगासर जी रेट ठरयल्ली आहा थिवेनी आतांचे रेट हेज्या प्रमाणे 10,000 पर स्क्वेअर मिटर जाल्यार 200 कोटीची जमीन 5 कोटीन घेवप हो महाघोटाळो अशें लोकांकूय हांवें आतां सांगलां आनी लोकूय हे जाणा ह्या थिवेन अख्ख्या गांवचे म्हणजे गांवपण राखून दवरपाक लागून कित्याक कांशा गांव हो आमचो सोबीत गांव हांगासर तुमी सुद्दां वचून पळयशात जाल्यार बरी सगळीं पोरणी घरां आहा रस्तो धाकटो आहा 3 मिटर 3.5 मिटर हो रस्तो आहा फाल्यां जर असले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार रस्तो व्हडलो जातलो 15 मिटर हो रस्तो जाय जाल्यार लोकांची घरां वयतलीं कोपेलां जीं आहा हीं कोपेलां वयतलीं हे सगळे त्रास जातले चडशी कॅथलीक कम्युनिटी आहा आनी 2-3 कोपेलां ते वाटेक आहा सो हेका लागून हो सगळो लोकांक त्रास जातलो आनी सैम जो आहा नेचर जो आहा हो पिड्ड्यार जातलो हे आमचें म्हणणें आनी लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका तुमी कित्याक हाडटा
आमदार हेजेर वगी आहा, आमदार सगळ्या गजालींचेर वगी आसता आनी म्हाका दिसता फुडेंय तो बाबडो वगी रावपाचेंच धरलेले आहा. आमचो खंयचेय भाशेन जो तांकां सपोर्ट जाय, आतां हांव तेंच्यांनी एका उल्यार एक मिटींग कशी आहा, गांवच्या लोकांनी आपयल्या, खंयच्या पंचायतीन आफोंक ना, कोणें आफोंक ना, गांवच्या लोकांनी मेळोन आपयल्या. तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो तूं यो मातसो. हांव येयलो. प्रत्येक फावटीक जेन्ना अशें कितें घडटलें थिवेन आनी लोकांक हांव लोकांच्या सायडीक आसतलो. सो आमदारान एक स्टेटमेंट केलो की जी युनिवर्सिटी येता ही खंय तरी गोंयच्या भुरग्यां खातीर येता, आपलो ताका सपोर्ट आसा. आयक सांगता, आयच्या टायमार तेणी फटिंगपणां मारपाची ना, म्हाका ते उलोवपाक उगडास ना. आयच्या टायमार तुमकां खबर आहा नीट म्हणून एग्जाम आसता, तितून मार्क्स पडलेच जाल्यार पर्टिक्युलर हितून एडमिशन गावता. आनी आयची जी आसली फ्री हाडटा तो, तुमकां एक सांगता युनिवर्सिटी जी गोंयची युनिवर्सिटी म्हणटा न्हू, तेंचे कडेन 18 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो आहा, वयर आहा, थंय दियात न्हू, हांगा कित्याक काडटात तुमी. सो युनिवर्सिटी जी आहा वो प्रॉपर वो टोटली बिजनस, वो एज्युकेशनल बिजनस आनी कांयच न्हू. सो हांगा लोकांक फुकट शिक्षण गावचें ना. वयल्यान एडमिशनाक आसा ते लोकांक मेवळ्यार बरें, कित्याक नीट पास सांगना म्हणटलो, नीट पास सांगना मागीर आनी खंयच्या वयचें पडना. आयज तशीच परिस्थिती आसा. ओके. आणि तुम्ही म्हटलें की आमदाराची जी कॉलेज आहा ती इलिगल आहा म्हणून. इलिगलूच ती, कित्याक हावजींग बोर्डाचो बायलॉज काडून पयशे, चवथी वयर थंय शिकोवपाक मेळना. आयज तेणें ती सगळी कॉलेज बिलेज घातलेली आहा ती इलिगल ती. आनी तो ते मेळपाक लागूनच हितून बीजेपीन गेल्लो ना रे. आजचो सब्जेक्ट कितें आसलो आमचो, जो वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी जी येता पळय, ते लोकांचे व्यूज घेवपाक. आनी हे व्यूज लोकांनी आपणाक जाय वो नाका ही तेंच्यांनी थाराव घेवन आयज नाका म्हणून सांगलें. पूण म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे एज अ एक्स सरपंच, एक्स जेपी, 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो खंयचेच युनिवर्सिटीक आनी गोंयान खंयसरूच ना, इंडियेकूय म्हाका दिसना एक युनिवर्सिटीक इतलो जाय. आनी ज्या पद्दतीन तो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनाक बोर्ड डायरेक्ट दिला पळय, जी सुमोटो पद्दतीन ही गव्हर्मेंटाक घेतला हातीन ती, म्हणजे पंचायतीक बायपास केल्या. पंचायत भितर सरांक शकना, पंचायत कॅनॉट इश्यू लायसन्स, पंचायत कॅनॉट टेक टॅक्स, पंचायत कॅनॉट give house number to them. So 73rd amendment of the Panchayat Raj सांगता गांवांत कितें जाय वो नाका ही गांव थरयतलो. इन अ डिक्टेटोरियल वे द गव्हर्मेंट कॅनॉट इम्पोज एनीथिंग ऑन द पीपल ऑफ द विलेज. And we were not, I being a counselor here for the past almost 50 years, I mean I've been staying in Goa the past 10 years, but was not aware what is happening in Goa. And right enough, Molly just mentioned to me this land is sold, and that's how I supported her and came out for it, for the signature campaign. It's Melissa Fernandez and I'm from Datwado. I'm supporting this thing because, see, to my experience, what I experience in my house is that I'm not getting water properly from the PWD. So, because of that, water used to also come in like not in the pressure, like, so I called the landlords and all regarding the problem. They told me since these buildings are coming up near my area, they told me since these buildings are come up, the water pressure will be so less, and henceforth the tank of your house you should put it underground and put a pump and pump it up to your house. So if suppose this is the situation now, so I'm wondering what will be the situation further when this 2 lakh square meter area which is there, it's right on the top of this Kansa, Thivim area. Our Kansa will be fully affected. First of all, we are not getting electricity properly. We have to put inverters to get our house. We are depending on the inverters for electricity. Now we are planning for the solar things and all. They are saying they will put this, will do that, but in that also government is having something of its. So regarding this, I am opposing it because thirdly, the roads will be widening. See, if together we don't stand, tomorrow no one will stand for us. If I don't stand for my fellow members, they won't stand up for me tomorrow. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.